केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हांच्यानी 5300 कोटी रुपयांची मंजुरी कर्नाटकाक स्पिणावळी खातीर दिल्या। हे सगळे फुडलो विचार करून केला। वेंचणुका पयलींची ही तंत्रीक चाल आसा, कारण गोंयांत कमी सिटां आसात, कर्नाटकाक चड सिटां आसात। गोंयचोय मुखेलमंत्री म्हादयचें गोंयाक म्हत्व कितें हें पटोवन दिवपाक अपयशी थारला, म्हूण विजय सरदेसाय मुखार उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। यूनियन फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनान 5300 crore इरिगेशन आउटले केल्ले आहा कर्नाटका खातीर। अपर भद्रा रिजन म्हणटा थंय एक लोकांक एक फिलिंग जाला आनी एक कार्टून फामाद जाला की सेंट्रल गव्हर्मेंटा खातीर मनान कर्नाटका टीक गोवा क्रॉस आनी गोंयच्या मुखेलमंत्र्या खातीर मनान कदेल टीक म्हादय क्रॉस। ताजे म्हाका दिसता हें सगळें दिस इज वॉट इज एन फिलींग दॅट इज कमिंग आउट अमंग गोवन पीपल की जें उदक ड्रिंकींग वॉटर म्हणून कर्नाटका मागता म्हादयचें तें एक्चुअली इरिगेशन पर्पजा खातीर आसा। आनीक आमचे उदकाक आमकां पातीशेर करून गोंयकारांक मारप आनी थंय तांणी ऊस रोवप, शुगरकेन रोवप, हें सरकाराचो फुडलो विचार आहा। कित्याक कर्नाटकान 28 MP आहा आनी आमचे कडेन एक फराक डबल इंजीन सरकार आहा जो गोंयकारांचे एस्पिरेशन्स, गोंयकारांक जें कितें जाय हें उलोवंक पुजूंक शकना। हें सादें इशू आहा। म्हाका दिसता ऑल दीस फायनान्शियल आउटलेज मेड टू इरिगेशन फॉर कर्नाटका आर फर्दरिंग द कॉज ऑफ कर्नाटका स्टीलिंग वॉटर फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज, including from the Krishna basin, including from the water deficient Madhai basin, and using it for water guzzling crops like sugarcane. I condemn this type of generosity, over generosity, poll eve over generosity. हे इलेक्शनाचे पयलीं ही टॅक्नीक सगळी आहा आनी थंयच्या लोकांक कशें तरी तांची मतां घेवप, कर्नाटका जिखप आनी दुसरी जनता गेली तेल लायत अशें हो जो एटिट्यूड बीजेपीन दवरला हो तांकां गोंयांत मारक पडटलो हें म्हाका खात्री आहा।